नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। काणकोणा नुस्तेकांनीच्या खुनाचे प्रकरण तापले। सकाळसान काणकोण बंद, हायवे ट्रॅफिक जॅम। खुनाक भितर वळोवचो म्हूण शेकड्यांनी लोक पुलीस स्टेशनार। अण्णाच्या आंदोलनाची फुडारी किरण बेदी लागली नरेंद्र मोदीच्या प्रचाराक। अनुभव नाशिल्ल्या पक्षांक मतां मारून वगडावचे परस मोदीक मारची, तोच सेर्त बेदीचो आपाक तोमणो। तामिळनाडूचे 14 नुस्तेकारांक कोस्ट गार्डान वाटायले। भर दर्यान मध्यराती ट्रॉलर फुटून घुसले उदक। गोयच्या ट्रॉलरान सादुरकाय दाखयल्ल्यान नुस्तेकार साल्वार। बानोड्याचे 29 घोडयो 19व्या गोवा युवा महोत्सवान वसतात। मडगावचो युवा संजीवनी उपजैतिवन, पेडण्याचे सरकारी कॉलेज उत्कृष्ट शिक्षणिक संस्था। आणि कोलवाळ ग्रामसभा बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डा वयल्यान तापली। पंचायतीक हप्ते वतात म्हूण आरोप। स्क्रॅप यार्डा मोडपाचो थाराव पास, तरीकूय सरपंच म्हणटा मुख्यमंत्र्याकडेन उलयतले। खबर विस्तारान। काणकोणा राजबाग तारी वयल्यान नुस्तेकांनीच्या खुनाचे प्रकरण तापला। खुनी अजूनूय पुलिसांक मेळनाशिल्ल्यान चाळवल्ल्या काणकोणकारांनी काणकोण बंद दवरला। हायवे बंद केल्ल्यान कारवार मडगांव ट्रॅफिक जॅम जालो। मार्केट, चावडे वयलो बाजार, पसऱ्यांची शटरां ओडल्यात। खुन्याक धरचो म्हूण शेकड्यांनी लोक पुलीस स्टेशनार जमला। शुक्रारा मास्तीमोळच्या जंगलान विजया पागीची आंगार कपडे नाशिल्ली कूड मेळिल्ली। 4 दीस जाले तरी खुनी पुलिसांक मेळना। लोक विजया पागीची कूड ताब्यान घेवंक तयार नात। नुस्तेकान विजया पागीचे बलात्कार आणि खुनाचे प्रकरण काणकोणा बरेच तापला। खुनाक 4 दीस जाले, पुलिसांक आरोपी धरपाक अजून जमिल्ले ना म्हूण काणकोणकार सोमारा रस्त्यार देवले। आयतारा सांज मेरेन पुलिसांक वेळ दिल्लो। सोमारा प्रात सोंपलो आनी काणकोणकारांनी बाजार, चावडेवेले पसरे आनी हेर आस्थापनां शटरां ओडून बंद उडयली। हायवे आडायल्ल्यान कारवार मडगांव ट्रॅफिकूय सकाळ सावन जॅम जालो। काय डिसिजन जायना खून करीत रावपाचे दुसरे खून जाता आणि खून करता किती करपाचे चालू उरताना दिसाचे आमकां सपोर्ट किती आहा 24 तास म्हणल्यार मेळना। पुलीस चौकशीचेर लोक समाधानी ना। तो तपास ज्या पद्धतीन जावपाक जाय आसलेलो तसो आमकां जातोसो दिसना। कारण तपास हो आनी हेच्याक म्हाका दिसता फास्ट जावपाक जाय आसलेलो। सरासरी जे कडेन हो काप्स घडला ते सरासरी पोलीस स्टेशन ते म्हाका दिसता 1 किलोमीटर सुद्दां ना, कमी आसा। आनी इतली लागीं आसून सुद्दां हो खुन्यास तो अजून पर्यंत मुखार भोंवता आनी अजून म्हाका दिसता तपास कामाक खंयचोच खुन्याचे अजून दागेदोरी सापडलेशें आमकां दिसना। खुनी मेळो मेरेन निमण्या संस्कारा खातीर विजया पागीची कूड ताब्यान घेवचे ना अशें काणकोणकार म्हणटात। काणकोणकारांनी सगळ्यांनीच काल आमी अशें ठरयिल्लें आसा की जो पर्यंत विजया शशिकांत पागी ह्याचो खुनाचो दागेदोरी कळोन तो खुनी जो पर्यंत सापडना तो पर्यंत तेजी डेथ बॉडी आसा ती आमी घेवची ना। सोमारा सकाळी काणकोणाची दुकानां, बाजार बंद दवरून शेकड्यांनी लोक पुलीस स्टेशनार जमले। काणकोणचो आदलो आमदार विजय पै खोत, आमदार रमेश तवडकारे लोकां बरोबर रावल्यात। पुलीस म्हणटात तांकां काणकोण बंदाची फुडाऱ्यांनी कांयच कल्पना दिवंक नाशिल्ली। आरोपीक धरपाक तांचे यत्न चल्ल्यात। हे कोणी केला ते आमकांय खबर ना, सो हे व्हेरीफाय करपाक जाय। काल पोस्टमॉर्टम जाले सकाळी, पोस्टमॉर्टमात थोडी गोष्टी कितें आसा त्यो ओपन जाल्यात। आमचें काम चालू आसा न्ही, आमचें काम चालू आसा न्ही, पूण आमकां अशी न्ही की आमकां खबर आसा आनी आमी ताका अरेस्ट करपाक सोदना अशें ना। जे तुमकां खबर आसा तुमी तुमच्या सायडीच्यान कोणें आमकां सांगपाक जाय, तुमचें कॉपरेशन जाय। मात काणकोणकार पुलिसांच्यो गजाली आयकुपाचे मनस्थितीन नात आनी खुन्याक भितर उडय मेरेन विजया पागीची कूड ताब्यान घेवपाची तयारी दाखयनात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। दिल्लीची आदली पुलीस आयुक्त आणि अण्णा हजारेच्या आंदोलनाची फुडारी किरण बेदी सध्या नरेंद्र मोदीच्या प्रचाराक लागल्या। लोकांनी अनुभव नाशिल्ल्या पक्षांक मतां मारून वगडावचे परस मोदी खातीर मतदान करचें अशें म्हणत तिणें आपाचेर नांव घेनासतना तोमणो मारलो। आयतारा कळंगुटे फिन्स ह्या दर्यादेग सुरक्षा परिशदेक आयिल्ली तेन्ना ती गोयच्या मिडिया कडेन उलयली। मोदी कडेन नेतृत्वाचो गूण आनी विजनूय आसा।
देशाची अर्थव्यवस्था जाग्यार हाडल्यार ताणेच असो दावोय बेदीन केलो। मैडम, आपको क्या लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, क्या वो लोगों के एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाएंगे? देखो, इस वक्त एक क्लियरली लीडर अवेलेबल है मेरी नज़र में। मैं एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति, अगर आपने हंग पार्लियामेंट लेनी है तो अपने वोट को वेस्ट कर दो इधर उधर, ये समझ लेना। अगर हंग पार्लियामेंट हो गई तो ये इकोनॉमी और भी बुरा हाल हो जाएगा। इस वक्त हमको स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट चाहिए, डिसाइसिव लीडरशिप चाहिए, जिसको प्रशासन करना आता है। ये एक्सपेरिमेंटेशन के लिए पार्लियामेंट इस वक्त प्रधानमंत्री की जगह एक्सपेरिमेंटेशन के लिए नहीं है, स्टार्टअप के लिए नहीं है, लर्नर लाइसेंस के लिए नहीं है। ये वो व्यक्ति जिसको सब तरीके का, उसको अपना स्टेट चलाने का तजुर्बा है, एक बारी नहीं 3 बारी। जिसको नेशनल लीडरशिप आज वो चाहिए who has had the experience of running the state, and that too for 3 terms, which means the country cannot at the moment risk hung parliament. It needs a stable government, it needs a strong parliament so that your policies can be corrected. इस वक्त उधार लेके रोज जी रहे हैं हम। आपको पता है हजारों करोड़ों का उधार लेके रोज, मैंने टेलीविजन चैनल्स पे सुना है। I am speaking as an independent voice, and that's a neutral voice. It's a voice of an Indian which belongs to no political party but is looking for good leadership, and I do see in Mr. Narendra Modi clear leadership, experienced leadership, administrative capability, and has a vision. Others have television and some have illusion, but Narendra Modi has a vision. Others may have television and some have illusion. So do not waste your vote. Don't please give this country a hung parliament. We need a stable government. एक क्वालिटी अरविंद केजरीवाल में नहीं है मैम। आने वाले लोग और कुछ तामिळनाडूच्या 14 नुस्तेकारांक कोस्ट गार्डान वाटायले। वास्को लागसार दर्यान आसतना तो ट्रॉलर फुटलो आनी उदक भितर सरपाक लागलें। राती सुमार 2 ही गजाल घडली। गोयच्या ट्रॉलरांक त्या नुस्तेकारांनी वाटावपा खातीर शिनाल केले। गोयच्या ट्रॉलरान सादूरकाय दाखोवन ही गजाल कोस्ट गार्ड आनी नुस्तेमारी खात्याच्या कानार घाली। खात्याच्यो 2 बोटी आनी कोस्ट गार्डाची बोट तांकां वाटांक पावली। कोस्ट गार्डान 14 जाणांक साल्वार करून ट्रॉलरा सयत खारी वाड्यार हाडले। We received a message from NPT that a fishing boat named Sahitya is in distress with 14 people on board. So we immediately launched our ship, Coast Guard ship C-148, and within minutes it took off from here. By the time our ROS alerted merchant ships in area, there was a merchant ship called Kanwalo. It actually went nearer the fishing boat. By the time it went and started giving assistance, our Coast Guard ship was on the spot. All 14 crew were taken on board. The boat was actually sinking, it was half sunk. But the engineers from Coast Guard ship C-148 put in their engineer and pumps, and it started taking out water. The exact source could not be plugged by the Coast Guard ship. So the Coast Guard ship captain took a decision of bringing the fishing boat here. By the time to arrange for a berth and to get a towing boat, I contacted the Fisheries Minister Avartano Putado. The boat's name was by registered, if you see it is Lord of Snow, and actually the boat's name is Sahitya. It doesn't have any safety equipment on board, not even life jackets on board. The boat is actually to be seen as not in a fit state of condition where the owner should send him to sea or fishing. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।